मांद्रेच्या पंचाचेर जाणी हल्लो केल्लो ते दुसरे दीस सुटले। आता रामाचेर हल्लो करप्यांक तरी केस जातली काय? कलंगूटचो आमदार मायकल लोबो विचारता। आयज रामाचेर हल्लो जाला, फाल्यां आमचेर आनी परवा आनी कोणाचेर जातलो? हे अशेंच चलत रावतले। हेका खंय तरी पूर्णविराम मेळपाची गरज आसा। तेन्ना मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान कोणाच्या दबावाक बळी पडनासतना रामाच्या हल्ल्या फाटल्यान जो कोण आसा ताचेर कारवाय करपाची गरज आसा। कलंगूटचो आमदार मायकल लोबो सांगता। आयकात मायकलाचे म्हणणे। Chief Minister has to not come down under pressure from anybody. Where all these type of issues are concerned. आणि जे कोण असले एंटी सोशल एलिमेंट्स आहा कंटिन्युअसली लोकांक हार्म करता ते पयशे घेवन वा आनी कितें घेवन सेम गायज वर इनवॉल्ड इन मांद्रे। हांव गेल्लो मांद्रे फो फ्रंटान आसलो, आमकां लागत ना थिंगा, पूण हांव कलंगूटसून मांद्रे गेलो कित्याक मांद्रेचे सोशल वर्कर, थिंगा आसले स्थानीक लोक, थिंगा आसले पंचायत मेंबर्स, सरपंच आमचे सगळे फ्रेंड ते। ताका मारलो जेन्ना तेन्ना हांवें सांगलेलें की हेजे फाटल्यान आनी कोणाचो हात आहा म्हणजे देर इज अदर पर्सन इनवॉल्ड हू हॅज गिवन इन्स्ट्रक्शन, हू हॅज पेड मनी। सो ते कितें केस ती रफा दफा जाली। हांवें तेन्नाच सांगलेलें, इवन सीएमाक सांगलेलें की देर इज अ लार्जर एंगल टू दीस। सो रामा कणकोणकर ऑल्सो सेम पीपल आर इनवॉल्ड। सो चीफ मिनिस्टर हॅज टू investigate it thoroughly because he is the home minister and chief minister has to bring it to logical end। असले एंटी सोशल एलिमेंटाक आमी सपोर्ट करूंक उपकारत ना। एज अ इलेक्टेड representative I being the MLA of the constituency or one of the MLA of the state of Goa, we should not support such type of anti social elements आणि असल्यांक there is no space in the society if you are not going to change। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।